Ikutam son Bapa ami sembeliau, Ikas tarian tuka kita ngatau, Ikas kalsan tu sumur kertau, Ikutan cium ketritau. Povis nana tamka, novo ciu dibu, तुझी बुरगी नमका पवित केल्या, पुन्हा जीवन जगल्या ख्रिस्ताचे कृपे, सासरी जिवीत आमका सोडून दिलाय. एकूटम जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यात तुका गितां गाता, एकाच kalsan tu semua kerta, ikutan cium kereta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमचे सवे आसो. आज आमी भाग्यवंत मातियासाची परब करता. जेन्ना जुदासान जेजूक विकृत केलो आनी आपलो जीव ताणें होगडावन घेतलो, 12 जाणां शिसां मदलो एकलो उणो जालो आनी ते 11 जाण जाले. आनी ह्या चुकून गेल्ल्या शिसाचो जागो मातिया भरून दिता. हाच्या धर्मदुतांच्या कृत्यांतलें पयलें वाचप आमकां हें घडीत उगडापे करून दी सांगता. कशें पेद्रून ह्या उरल्या शिसांनी सांगता मेळोवन मातियाक विंचून काडलो म्हणून. देखून ह्या देवाच्या उतरांचेर गमन दिवया आनी देव आमकांय हर एकल्याक एक एक आपोवणें दिता. तें जावं पुरो आज ह्या उपरांत ह्या आमच्या आपोवण्याक तयार रावच्या खातीर आनी देवाच्या आपोवण्याक आमी वय म्हणच्या खातीर तयार रावया. हांव पातकी सर पदवीदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून मनान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून सदांच संवाद करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Săpădveda deva
आमी तुका दिवासता तुझ्यात वैभवापासून आमी तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय बगेवून माती आसाक दंडुतांच्या जमियांत घेवंक तुजे अगणित जानवायेन तुवें निर्मिले तूं आमकां दिताय ते आपोवण्याक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणयेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गवाय दिवंक तूं आमकां सोलोवन व्हर आनी सर्गार तुज्या विसलेल्यांच्या जमियांत आमकां घे. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भोवरती जमा जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मदेगात उबो रावन अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजू कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाड दाखयलेल्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मरेपात सांगून दिल्ल्यो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावचे गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो, आमच्या मुनियरपणान ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, तांचे घर पणगील पडूंक कोणीय तांचो बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताचो उद्दो आनी एकलो घेव. तशें जाल्ल्यान सोम्य जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. ओ मनीस, सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या 6 दिसांनी म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आराम केल्ले तवळ तावन जेजूक आमचे तावन उबारून वेल्लो तो दीस पर्यंत आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायजय. तांणी दोगांची नांवां मुखार काडली. बारसाबास म्हणटात तो जुजे, ताका जुस्ती म्हूण आपयतले, आनी मातियास. उपरांत तांणी हे परी मागले, सोम्या, सोमेस तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विंचून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर उगडिल्ल्या मुनियरपणाचे सेवेक आनी धर्मदुती वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय ते आमकां दाखय. उपरांत ह्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मातियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुतांच्या मेळांत भितर घेतलो. देवाचे उतर हे, देवाची उपकार. आपले पुर्जेच्या कुवारां बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. आपल्या पोरजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्वर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा, वय सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा.
आपले पोरचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. उदेंती तावन अस्तमे पर्यंत सुरेशपराच्या नावाक स्तुती जावं. स जनांगामध्ये तोच परामोनत अंतराळा वयर गसता ताची महिमा. आपले पोरचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सुरेशपरा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला तरी सकला पळोवंक. वय सर्ग पृथ्वीचेर दिश लावंक तो जागवता. आपले पोरचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. कलत्यांक दुलींतली तो उकळता. दुबल्या धाकट्यांक मेल्यांतली तो वयर काडता. कुवारा बराबर तांकां जागो दिता. वय आपल्या पोरचेच्या अधिपती मध्ये तांकां बसयता. आपले पोरचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचत जय आनी फळ दी जय आनी तुमचें फळ शाश्वत उरत जय म्हणले खातीर हांवें तुमकां नेमल्यात. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सौम्य आसू. तुमचे सवे आसो. जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्या. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हूण तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकट तुमकां हांवें कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जुदासान जेजूक विकृत केलो आनी उपरांत ताणें आपलोच जीव काण घेतलो. तरी जशें धर्मशास्त्री सांगतात, ह्या बायबलाचे विज्ञानी सांगतात आमकां, वयल्या कुडांत थंयसर 120 जण हाजीर आसले. आनी आज दंदोतांच्या कृत्यांत ही आमकां सुरवेर अशें सांगलां, सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार. आनी हे कोण 120 जण? ह्या शिकोणदारांच्या प्रकार जे जेजूचो सुरू पाटलाव करनासले, पूण 120 12 जण जेजून ताचे आपोस्तोल, ताचे लागशिल्ले जावंक विंचल्ले. आनी असल्या जम्या मदल्यांतले 2 जाणांक ते विंचतात, मुखार हाडटात आनी तांचे वयर कोणाचो स्पिरीट देंवता. ह्या पेद्रूक देवाच्या स्पिरिटांत हांव कोणाचें नांव मुखार येता तो असल्यांक विंचता. बारसाबास एकलो आनी एकलो मातियास.
देखून मातियासाक तांणी विंचलें कित्याक ताचें नांव सोडतीचेर मुखार पडलें. हें गरजेचें कितें? पेद्रू विंचता आसतना म्हणटा जेजूच्या जिणेक सुरूत हांव कोणें साक्ष दिल्या ताका तसल्याक सोमी आमचे मोदे भोवून आसलो त्या सर दिसांनी म्हणजे जुवावन स्नान दिवन आराम केल्ल्या त्या तवळतावन जेजू आमचे तावन उबारून वेल्लो दीस पर्यंत आमच्या मेळ्यांत आसलो एकलो जाय. देखून ह्या विशयांत आमकां एक कळटा, आमचे क्रिस्ती आपोवणे हर एक पोटी जावं पुरो ही वाचपां सदावत एका बिस्पाच्या विंचोवणेक या एका याजकाच्या विंचोवणेक वापरतात. आयचे शुभ वार्तेचे वाचपी तशेंच एका याजकाच्या विंचोवणे वेळार वापरतात. हे देखून थोड्यांक आमकां संवसार ह्या पवित्र सभा मानता आनी ओपून घेता असं चल्याक विंचला, पूण जेजूचे शिष्य जावचे भाग हर एकल्यांक मेळ्ळा. आतां हे मातियासाक मेळिल्ले भाग गी ह्या जबाबदारी मातियासाक आज दोगां मदें बारसाबास आनी मातियास दोगां विंचला. तांच्या मदें मातियासाक ताका सोडती पडली. आतां सोडती पडुल्ले भाग मातियासाक एक भाग गी ह्या ताची जबाबदारी. आमी जायत्यांनी चिंतचे भाग देवान आमकां विंचून काडचे भाग ना, देवान आमकां विंचून काडचे हर एकल्यांक क्रिस्तांव जावंक पळया तेंच आमचे भाग, पूण ही ताका मेळची जबाबदारी. कित्याक आतां ताणें उरिल्ल्या 11 जाणां शिसां सांगता शिसांचो ह्या आपोस्तलांचो वावर करूंक आसा. देखून जुदासाकी आपोवणें मेळ्ळें, पूण ताणें तें आपोवणें समजूंक ना, ताचो जीव होगडायलो. तिरासान नातरली ताचे थंय, जेजूक तो समजूंक सोकूंक ना. पूण हांगा मातियास जेजूच्या जिणेच्या सुरवेर तावन म्हळ्यार जेजू शिसांक विंचल्ल्या त्या घडये तावन ताच्या उक्त्या मिसावा तावन आजून पर्यंत तिरासान दाखयली आनी देवान ताका सडीत काम करूंक विंचून काडलें. ही ताची जबाबदारी. देखून भाव भयणीनो, भाग आमकां हर एकल्यांक मेळ्ळा, पूण जबाबदारी आमी वांटून घेवच्या खातीर देव आमच्या मदल्या थोड्यांक विंचता. आज गरजेचें आमच्या मदें तिरासान हांव असो आसूं तसो आसूं हांव देवाचो वावर करतलो म्हणून म्हज्या आपोवण्याक सरी जावन हांव चलतलो. ताच्या सांगता आनी एक गरजेचो विशय आसा. आमकां आतां याजकांक लागू जाता. याजकपणाच्या वेळार तुमी पळयतात न्ही, वर्दीच्या वेळार बिस्प येवन एका उमेदवाराच्या तकलेर हात दवरता. बिस्पान हात दवरचे अती गरजेचें. तांतूं बिस्पाक मेळिल्ल्या पदवेत हांव तो एकल्याक मागता. देखून आपोस्तलांच्या आमी कितें म्हणयत वंशावळेंतच म्हणयत ह्या त्या रितींत एका बिस्पाक बिस्प जेजूच्या आपोस्तलांच्या वावरांत भागीदार जाता. आजकाल कितें जालां, जायते आमचे मदले क्रिस्तांव कातोलीकपण सोडून भायर गेल्ले आसात. कातोलीक आनी आमी ऑर्थोडॉक्स म्हणटा ते आमी चड करून म्हणटा पेद्रू तावणूच आमकां हें बळवळीने आयलां. आमचे मदें भायर गेल्ले आसात आनी भायर गेल्ले वचून एक इगज माता म्हूण नवीत स्टार्ट करतात. तांच्या भोंवतणी एक 25-50 जाणांक एकठांय येतात आनी तांचे मदलोच एकलो बिस्प जाता. आनी तो म्हणटा आपूण आनी मुखार हांव बिस्प म्हणून. तुका खंय तावन पेद्रूच्या त्या रितींत तुका वांटो मेळ्ळा? मेळोवंक ना. देखून भायर वचून तुवें तुजीच इगज माता स्टार्ट केल्ल्यान आमी विरोध करच्या बरी ना. जाता आमचे जायते पंगड आज 100 पंगड जाल्यात, पूण तांचे थंय अधिकृतपण ना. हें तांणी होगडायलां. हाका लागून आमचो मान वेता आमच्या बाप साहेबाक, आमच्या बिस्पाक, जांची नांवां आमी मिसार वेळार उलो करता, तांच्या खातीर मागता. कित्याक तांकां हे भाग मात्र न्ही, तांकां एक जबाबदारी आसा आनी ह्या जबाबदारेन जायते भाग घेनात. देखून आज असल्या खातीर मागता आसतना मातियाचे परबे वेळार ताचे विनवणेनच आमच्या बाप साहेबाक, आमच्या बिस्पांक, कित्याक व्हड जबाबदारी तांच्या माथ्यार आसा. पवित्र सभेक अधिकृत शिकवणेन मात्र न्ही, गवळीपणान तांणी मुखार सरोवंक आसा. तांचे खातीर मागोवंक उगडास दवरया.
सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस पोतुवांचो रसनार सृष्टेचो भेटयता उंडो गोवांचो गुर्ता आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून ती जिविताकान जावो. म्हज्या भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकडे महिमेक आमचे नेट्या पयसपेच्या आदाराक सरस्वर म्हणून देव. बापा स देणयांच्या दातारा भगवंत मतियास तुझ्या धर्मदूताच्या परबे दिसा तुझी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी भावार्थांत थीर रावून उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणच्या लोकांक तुजे सर्वणेचो संदेशकार जावंक तुजे कुरपेची गटाय आमकां दी. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वैशांती करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी घट करून बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खस स्मरण सुसोवपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता.
जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे फळझळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवंत जुजे तिचो पती बगेवंत माती आनी सर धर्मदूतां काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दे करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बुरवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रासो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन
कुवारा कुर्पे सागोर वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या जीवो बुंडो तुझी विरिताय बदकाच्या पासांतलो म्हाका रक्ता प्रकाशी सूर्यो तूं उजवाड फांगता जिवीत मोचे नंदन करता जिविताक वरा कुर्पे सागोरा वंदने क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजांत मोच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव काकुळदरा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भगवंत मातियासाच्या विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजूक खरेपणी वळखता तसली ताची साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांची आनी आमच्या साक्षीपणाचें सुभाम पीक आमकां मेळूं आनी सर्गींच्या तुज्या भगवंतां बराबर सासनीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावंक दिली. कार्मेल गुडयार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरोती म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे बरी बळे माये. कतनतले आंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेन आनी तिर बरोवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात देवा मुखार दवरता. आमच्यो सगळ्यो गरजो एक घडीभर मोती काडया. मागया. उगडास कर ये भोव दयाळ यांकवारी मरये. तुज्या आसऱ्याक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेच आयकूंक ना. हे पतीन दैरकान येवन तुजे लागीं धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिस्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये, कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती देवाची माये, आमकां बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये, आमकां पासून विनंती कर. नमान मरिये, कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती देवाची माये, आमकां बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये, आमकां पासून विनंती कर. नमान मरिये, कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती देवाची माये, आमकां बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणीये, आमकां पासून विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता.
वडा पातळीन तुजी बेदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतली वाईट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवासता हे घडये आमी तुजे मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामांत तुका पुरवोशांच्या माय मोयण्याचे धुलो प्राणी चरणा तुझ्या नागता माये नापाशिक आमकां देणे मोरांचे पापाविने पोरतून आमी ओडनाशे आमच्या सगळे जी जियशे. मोगाळ पुत्रा सोवे अवघालवय आशिर्वादी आमचे देवा आमच्या स्मरण बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.